फक्त पार्किंगसाठी आणखी काय असणार ना? नाही, पार्किंगसाठी. दोन पार्किंग कसं असणार? आणि तो एग्री झाला. सो संडे आम्ही चढान चढ सेकंड पार्टाक दवरपाक मेळटलो. आणि समज जर इन केस संडे जावन जाल्यार सॅटर्डे बीन दवरल्या जाता. एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांव स्टार्ट करतलो आणि तेज्या लागून त्या टायमाचेर खुबशे लोकांनी हेजेर आमची फकाणां केलेली. हे जावूंक शकना, हांगा हॉस्पिटल येवंकूच शकना मुरगांवान, कित्याक ऑलरेडी चिखली आसा, हे इम्पॉसिबल. बट लोकांक, मुरगांवच्या लोकांक म्हाजेर विश्वास आसलेलो. एवरी टायम हांव एसेंब्लीन हो विशय मांडून आयज हो रियलिटी जाल्लेली आसा. आयज आमच्या मुरगांवान ह्या जाग्याचेर जर आमी उबे आसा, हो 4000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा. हांगा आमचे 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स हे येता. आयज आमच्या बरोबर आमचे JSADCचे सगळे स्टाफ्स आसा, तशेंच आमचो कन्सल्टंट आसा, कॉन्ट्रॅक्टर आसा, जाका हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा. तांकां सगळ्यांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. आनी इन्स्पेक्शन करून आयज एक टेंटेटिव्ह डेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे आनी आमचो चेअरमॅन JSADचो मायकल लोबो, तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन उलोवन एक टेंटेटिव्ह डेट एक 26 जुलय जो एक आयतार येयलेलो आसा, त्या दिसा आमी हे फावंडेशन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. टेंटेटिवली डेट फिक्स जाल्लेली आसा 26 जुलय. आनी म्हाका दिसता हो एक सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो एक प्रोजेक्ट आसलेलो की बाबा हांगा एक हॉस्पिटल जावचें. खूब लोकांनी नाटकां केली, ओपोज करपाक ट्राय केलो ह्या प्रोजेक्टाक. हांगा पेट्रोल पंप हाडपाक लागून रेजोल्युशन पास केलें म्युनिसिपालिटीन, कित्याक हांगा पेट्रोल पंप जावो, हॉस्पिटलाची गरज ना. सो आयज एक्चुअली मुरगांवकारांक हांगा पेट्रोल पंपाच्या पेक्षा आमकां हॉस्पिटलाची गरज आसलेली. आयज हांवें दोनूय कामां केलेली. ह्या जाग्याचेर हॉस्पिटलूय हाडला आनी फुडें आमची जी प्रिजन आसा, पयलींची आमची जेल आसा, थंयसर पेट्रोल पंपूय घालपाचो हे केलेलो आसा गव्हर्मेंटाचो. आनी पेट्रोल पंप म्हणटा तो प्रायवेट न्हू, गव्हर्मेंटाचो पेट्रोल पंप घालता अंडर गोवा गव्हर्मेंट. हेवूय हांवें करून घेतलेलें आसा. सो अशें ना कितें लोकांक कोणाक दुखोवपाचो ना हांगा प्रयत्न. सगळ्यांक वांगडा घेवन जे तांचे मनान इच्छा आसा, जे तांकां स्वप्न आसा, मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी कितें जाय, लोक जे म्हाका सांगतले, जे डिमांड करतले ते सगळे करतलो. आनी ते सगळे आमी करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. ते मागीर फिशरमॅनांक जावं, बाकीच्या लोकांक जावं, सगळ्यांक हो आमचो प्रयत्न चालूच आसा. आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता आयज जे आमी इन्स्पेक्शन केलेलें आसा, इन्स्पेक्शनाक आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक एक बरो साथ दिलेलो आसा. एक टोटल 4000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा आनी बिल्डअप एरिया वो आमची जी आसा ती 4000, म्हणजे 100% आमची एरिया कवर अप जातली. आनी हे टोटल 4 फ्लोराचे हॉस्पिटल फ्लोर्साचे. सो आनी तेजो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो आसा तो 26 crores आसा. सो दिला आनी हेजे भितर मॅक्सिमम म्हणटा ते आमच्या मुरगांवच्या लोकांक एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी तयार जातली. जॉबाचो आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक आनी म्हाजे मत कितें हॉस्पिटल आमच्या मुरगांव जास्त आसल्या कारणान मॅक्सिमम जे लोक कामां आसतले ते सगळे आमच्या मुरगांव सड्या वयले भुरगे आसतात. वापरून घेतले कित्याक लोकांक फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाचें आनी आमचे लोकूच हांगा कामां आसता. हेवूय आमी करून घेवपाचें आसा. सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा जे आमचे आयज सगळे वांगडी आयज हांगा येयले. तेंप जालो आमच्या एरियान केन्नाच अशें लोकलायटांका कसलेच प्रकारचे हेल्थ सेंटर नासलेले. ते आतां उदयाक येता आनी इन फ्युचर हेच आमच्या मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांक हेल्प करतले. आनी हो दवाखानो आमकां खूब म्हत्वाचो आसा. तेका लागून आमकां हो दवाखानो जाल्लो जाय. पूण चिंतूकूच नासलें की हांगा हॉस्पिटल जातलें आनी ते बी येदे व्हडलें हॉस्पिटल जातलें अशें. जेन्ना आतां आमच्या दोळ्यान आमी पळयलो तो प्लान, एक प्रकारचें अशें एक हें जाता, एनर्जेटीक म्हणटा तशी उर्जा येता आमकां. हॉस्पिटल जाय आसलें आनी खरीच गरज आसली. आनी ती आमच्या फक्त न्हू आमदाराच्या लक्षान येयली, आमच्या सुद्दां लक्षान येवंक ना की आमकां हांगा हॉस्पिटल जावंक शकता अशें. इवन खंयच्याच मनशाच्या लक्षान येवचें ना अशी गजाल ही. दुसरें म्हणल्यार आमच्या टाकयेची एक बऱ्या पैकी आमची एक टाकी बांदली. दुसरें म्हटल्यार
आमचे रोड सगळे सारखे आसा. तिसरे म्हणल्यार आमकां सेवरेज प्रॉब्लम 40 वर्सां माजूत आमी प्रॉब्लम फेस करताली, ती बी ह्या आमदारान भारतीय जनता पक्षान वचून आमचे सगळे जे आमचे नीड असले पळय ते फुलफील केले. आमकां हे स्विमींग पुलाची गरज नासली तरी आमच्या तकलेर म्हणटा तशें ते वजे कशें दवरला. हांगा एक मार्केट म्हणून बांदला, तेजे दट ओपनिंग ना काय ना, थंयसर सगळे म्हणजे स्मॅश जाले ते. आतां आमचो आमदार एक 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 डेव्हलपमेंट करीत आसा आनी ही आमची खरी गरज असलेली ती भारतीय जनता पक्षान. सो ड्रीम कितें प्रोजेक्ट हांव आमदारां वांगडा जाले 15 वर्सां, तेजे जे ड्रीम प्रोजेक्ट्स कितें आसता पळय तो एक एक कंप्लीट जाता. आतां न्यूली तेणें सांगलें न्यूली आमचो पेट्रोल पंप जे पयलींचे कावन्सिलर सांगले जाल्यार हांगा पेट्रोल पंप तेंची इच्छा आमी पुरी करता पेट्रोल पंप घालून. सो आमदाराक खरेंच तो आमचीच न्ही ऑपोजिशनची इच्छा पुरी करता म्हणून ताका खरेंच व्हरलो. आणि आमच्या आमदारान जे सांगलेले आमकां की हॉस्पिटलायज जातले की आनी तेणी आयज हे करून दाखय जाल्यार हॉस्पिटल जातले म्हणून तेका देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तेणी आमचे मुरगांवचे उदरगत करची अशें हांव देवा कडेन मागता. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू म्हणटा. कितकेशे आमदार जावन गेले, कितकेशे मिनिस्टर जावन गेले, तेंचे कडेन केन्ना तकलेन सुद्दां येवंक ना की बाबा हॉस्पिटल बांदप. ते आमचे न्ही सारकी नीडफूल म्हणटा पळय ते हे हॉस्पिटल आमकां थंय वचपा पडटा. म्हाकाय केन्ना कॉल येता, हांव सदांच बायक फोन मारलो पण भाईन फुलफील केला सद्या आनी त्या आमदाराक थँक्यू म्हणपा पडटा. आनी सांगता मागीर पयलीं करून दाखयता. सो थँक्यू टू आमच्या आमदाराक आनी आमच्या लोकांक सुद्दां सांगता सपोर्ट सदांच आसपाचें. असोच आमचो आमदार तुमकां जाय तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा तांकां सांगा, तो सदांच तुमचे फुलफील करतलो. थँक्यू.